बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 110 चौथी ओळ Psalm 110 verse 4. सर्वेस्परान सपूत दिला आणि आपले मौन तो केदींच बदलचो ना. तू मेल्की सदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सासनाक याजाक. वैमगचनो आमी सुमी आतां याजाक जावन आसा पूण सुमी आमचो खरो याजाक जावन आसा. आमचे खातीर विनंती करता सर्गास्य देवदेवाच्या उजव्या कुशीक बसून पवित्र सक्रामेंतान तो आतां हजार जाता. ताचे मुखार आमी येवया, खलतेपणी आमी दिंबी घालया आनी ताका वंदन करया आनी गावया आमी गीत वंदिया वंदिया सुमयाक वंदिया. 826 page 33. Sarastano Janangano Devak Vandiya 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 Somyak Vandiya Sarastano Janangano Devak Vandiya. Somya mukar khaltepani aton upkar bhakti pani. Somya mukar khaltepani aton upkar bhakti pani. Somyak tumcha az vandiya Somyak tumcha az vandiya 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 Somyak Vandiya. Sarastano Janangano Devak Vandiya. Ailaun daniya kar daya Ailaun daniya kar daya Dakai somya तुझी माया Dakai somya तुझी माया. वंदिया मी Vandiya समया Vandiya शराया Somyak Vandiya. श्रेष्ठ यासका Sarastano Janangano Devak Vandiya सर्वसंगता वंदिया Vandiya जसमी Vandiya जगदीर तो विनाती करता Somyak दया करता Vandiya. तो भी Sarastano Janangano Devak Vandiya. Hallelujah, 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 hallelujah. Vandan Naman tukaran mani maiman Tu sasna cha sasna gyasa O श्रेष्ठ o उत्तम आमचे खातीर सदांच विनंती करता आयच्या उजव्याक बसून आज आमची तू दया कर आमकां कृपा देव तूं आसा पवित्र सक्रामेंतान ओवरतो देव सर्वपदवेदान सर्वोत्तम यासा तू श्रेष्ठ यासा गवंदिता नवर्ता गारदान मान आणि महिमा वर्ष
Hallelujah. Hallelujah. ओय जेजू आमचो श्रेष्ठ याजक जावन आसा. वो पवित्र सक्रामेंतान तो खरो सजार जाला. तो सुमी बापाच्या उजव्याक बसून आमचे खातीर सदांच विनंती करता. आज सकाळ लागीं सरच्या ताचे मुखान देवाक लागीं सरच्या आमकां आमची तो दया करता. आयच्या पयल्या वचपांत मेल्की सदेकाच्या विशयांत आमी आयकता. तो ससनाक याजक, तो शांतीचो आनी नितीचो राय वा याजक जावन आसा. जेजू ताचे बरीच पूण ताच्याकी चड उत्तम आनी ससनाक याजक. आमची शांती, आमची नीत, आमची सडवण, आमचें सर्वस्व जेजू जावन आसा. देखून जेजूक आमी लागीं सरी आमच्या श्रेश्ठ याजकाक ताणें आमचे थंय केल्लें एक उपकार आज नियाळ ताका आमी अर्घ्यां दिवया. तो आमची दया करता. तो आमकां मेळोवंक आयला तर आमी ताका मेळया आनी ताचे थंय संतोश पावया. गावनी हें गीत ताची स्तुती करून हालेलुया गावन आमी सुम्या करसिया. रायांच्या रायाक आमी स्वागत करुया. B62 पेज 69 तळयो पटून संतोषान आमी गावया. हालेलुया गावलो आमी सुम्याक नावाडया. रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करुया. हालेलुया गावन आमी सुम्याक नावाडया. रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करुया. हालेलुया गावलो आमी सुम्याक नावाडया. रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करुया. हालेलुया गावन आमी सुम्याक नावाडया. रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करुया. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या राया, आमच्या सुम्याक, आमच्या श्रेष्ठ याजकाक ताची पदवी, ताची महिमास आमी नियाळून वाखणून ताची स्तुती करया. जेजू येता, जेजू येता, जेजू येता, जेजू आमचो जेजू येता. पदवेन आनी महिमेन आमचो राजा येता. जेजू येता, जेजू आमचो जेजू येता. पदवेन आनी महिमेन आमचो राजा येता. हात वयर उबारया, ताळयो पेटुया. सांगात आमी जैताची वट बोबाड मारुया. हात वयर उबारया, ताळयो पेटुया. सांगात आमी जैताची वट बोबाड मारुया. हालेलुया गावन आमी सुम्याक नावाडया. रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करुया. हालेलुया गावन आमी सुम्याक नावाडया. रायांच्या त्या रायाक आमी स्वागत करुया. हालेलुया 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 हालेलुया. निरंतर आमच्या राया, आमच्या श्रेष्ठ याजका, तो आमची शांती, तो आमची नीत, तो आमचे तारण, आमची सुटका सुडवण सगळें निरंतर आमी अर्घ्यां दिवया. स्वागत करया आमचें थंय. तो आमकां मेळोवंक आयलास, तो आमची दया करता. ते सुम्याक जेजू येता, जेजू येता, जेजू येता, जेजू आमचो जेजू येता. सुडका आनी सोडवण आमकां हाडून येता. जेजू येता, जेजू आमचो जेजू येता. सुडका आनी सोडवण आमकां हाडून येता. हात वयर उबारया, ताळयो पेटुया. सांगात आमी जैताची वट बोबाड मारुया. हात वयर उबारया, ताळयो पेटुया. सांगात आमी जैताची वट बोबाड मारुया. हालेलुया हालेलुया गावन आमी सुम्याक नावाडया.
रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया. हालेलुया गाऊन आम्ही सोम्यता वाडया. रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया. हालेलुया 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 सगळ्यां शमना हालेलुया 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 स्मया. तू सर पदवेदार, तू सर भोवत भोदयाळ आणि काकुळदार तू आहेस. तुझी स्तुती सांग, तुझे नाव सल्ले सांग, तुझे नाव सदैव सांग. तू आमची नीत, आमची शांती, आमची सर्व सर्व, तू आमचे सर्वस्व. Praise you, we thank you, we glorify your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oi magal bawono ani beinino. आयच्या दिसा आयच्या वांजलांत मरकस वांजला वसवर 3 पयली वळतावन 6वी वळ. जेजू एका आग कुडलेल्या हाताच्या आग बरो करता. A man with a withered hand. सिनागोगांत तो आसलो. साबता दिसा थंयसर तो पावल्लो. पूण ताणें जेजू कडेन आपणाक बरो कर म्हूण विचारूंक ना. ताणें दुसरें कितेंय करूं ना. तो थंयसर आयला. पूण जेजू कडेन ताणें मागोवंक ना म्हाका बरो कर, म्हजो हात बरो कर म्हणून. पूण जेजूच ताका पळयता. जेजू ताचेर दिश्ट घालता आनी जेजू ताका आपयता आनी आपोवन ताका म्हणटा तुजो हात समा मुखार सोड वा नीट कर म्हणून. आनी जेजू ताका बरो करता. जेजूच्या काळार असली एक समजणी आसली की कोणी पिडेस आसल्यार ताका कारान पाताक म्हणून. तो देवातावन पयस आसा म्हणून. किर्तन 130:7 5वी वळो आकुडलेल्या हाता विशंत आज आमी नियाळतना थंयसर वाचूंक मेळटा. Psalm 137:5 तुका हांव विसरन जाल्यार जेरुसलेमा म्हज्या उजव्या हाताक आर मारूं. तुका हांव विसरन जाल्यार जेरुसलेमा म्हज्या उजव्या हाताक हार मारूं. आनी हें चिंता बसलें आकुडलेल्या हाताक. सो तो मनीस पातकी म्हणून सगळ्यांनी चिंतलें. देखून तो पातकी तो देवाक विसरला. देवातान पयस आसा देखून ताणें तशेंच आसा जंय म्हणून भोवशा तांणी चिंतलां. पूण देव तशें चिंतिना. हो मनीस आकुडलेला तसो जाल्यार भोवशा देवाक विसरला जाल्यार पाताक केला जाल्यार तो सिनागोगाक आयला, देवाळाक आयला. म्हणजे देवाक पळोवंक मेळोवंक तो आयला. तितलें बरो. सोम्या कुशीनी एक मॅट काडल्यार सोमी आमचे मुखार 10, 100 वा 1000 मॅटां काडटा. इट टेक्स अ लीप. आज आमी आमच्या पातकांत, आमच्या पिडेंत, आमच्या कश्टा संकश्टांत आमी उरा जंय म्हणून ना. हांगासर पळया जेजू श्रेश्ठ याजक. जेजू ताचें मनियारपण तो चलयता. तसो अधिकार तो चलयता. पातकाचेर ताका अधिकार आसा, पिडेचेर ताका अधिकार आसा. देखून तो त्या आकुडलेल्या ताच्याक त्या साबता दिसा सिनागोगान ताणें तो देवाक मेळोवंक आयला वय. पूण देवूच ताका देवान ताका पळयला. आनी जेजू मुखांतर आज देव ताका बरो करता. ताणें विचारूंक ना जाल्यार व्हडणी. तसलो देव आमचो. आमी विचारिना जाल्यार, आमी ताका विसरल्यार व्हडणी तो आमकां विसरना. आमी तसो उडास काडिना जाल्यार व्हडणी, पूण तो आमचो उडास काडटा. देखून आमी ताका पळयल्यार पुरो. आमची दिश्ट आमी गेल्यार पुरो. ताचें याजकपण आमी वळखल्यार पुरो. ताचें धणीपण आमी वळखल्यार पुरो. मानून घेतल्यार पुरो. तो आमकां बरें करता. त्रास मोगाळ बाबा आनी भयणी ह्या घडये आमचे दोळे आमी धांबया. बाबार्थांचे सुख आमी पळोवया.
ह्या कुडलेल्या आतां सो मनीस आसतलें धैर्य सांडूंक ना, ताणें सकला पळोवना, देवाचेर दिश्ट घाली, देवाक मेळोवंक तो आयिल्लो. आतां आमी थंच करता, बरी एक दिसा आराधनांत आमी वांटो घेता, तर आमी देवाक पळोवंक आयल्या, देवाक मेळोवंक आयल्या, देवाचेर दिश्ट घालूंक आमी आयल्या. आमची परिस्थिती आमी पळयना, आमचें दूख, आमची खंत, आमची बेसराय, आमची पिडा, आमचे कश्ट संकश्ट आमी पळयना. तो सैतान आमकां बनायता, आमकां हेंच पळोवंक करता, तशेंच आमकां दवरता. पूण देव आमकां फटयना. देव तो सत जावन आसा, तो फट मारिना, ताचें उतर सत. आमचें कितें आस सुमया तें ताणें केलां, आमचें तें तो करता. तर ताच्याचेर आमची दिश्ट घालया, ताका आमी सांगया, तूं म्हजो राय सुमया, तूं म्हजो धनी, तुजो अधिकार म्हजेर चलय, तुजें श्रेश्ठ आसाक कोण तें आस उजव्या कुशीक बसोन म्हजे खातीर विनंती करताय. सुमया म्हजी दया कर, म्हाकाय पड, म्हाकाय बरें कर, म्हाकाय तुजें बरी कर सुमया. तूं म्हाका पुरो, तुंच पुरो सुमया, तुंच पुरो. कव्या आमी हें गीत आमचें समर्पण कर. E9 page 112. तुंच पुरो म्हाका, तुंच पुरो, तुंच म्हजो गवळी बरो. तुंच पुरो म्हाका, तुंच पुरो, तुंच म्हजो गवळी बरो. पोस करताय तूं दिवन सोरो, दुस्माना तावन कन पारो. पोस करताय तूं दिवन सोरो, दुस्माना तावन कन पारो. तुंच पुरो सुमया, तुंच पुरो, तुंच म्हजो गवळी बरो. तुंच पुरो सुमया, तुंच पुरो, तुंच म्हजो गवळी बरो. सुमयाक आमी सांगया सगळ्या मनान काळजान, सुमया आमकां बरो. तो आमची न्हीद, तो आमची शांती, तो आमचें धारण, तो आमची सोडवण. ताणें आमची दया केली जाल्यार आज आमी बरीं जातल्या. ताणें आमकां खरी सुडका दिली तर आज आमकां सुडका मेळटली. आज आमचीं पातकां कितेंच न्हय, ताका पातकांचेर अधिकार आसा, ताका वायटाचेर अधिकार आसा, पिडेचेर अधिकार आसा, तुजेर तुज्या कश्टां संकश्टांचेर अधिकार आसा. सुमयाक सांगया, सुमया तुजो अधिकार चलय. आज सुमया म्हाका पळय, म्हजी परिस्थिती तूं पळय. तुवें पळयल्यार हांव बरो जाता, हांव बरीं जातलीं, हांव गूण जातलीं, म्हाका सुडका मेळटली, म्हाका दया लाभतली. एस आय बिलीव, हांव पाती येता तुजेर. सुमयाचेर दिश्ट घालया, ताका उलो मारया आनी ताका सांगया, तुंच आदार सुमया म्हाका, तुंच आदार. तुंच आदार म्हाका, तुंच आदार, तुंच सर्गार पावोवचें दार. तुंच आदार म्हाका, तुंच आदार, तुंच सर्गार पावोवचें दार. वाट सुकलेल्यांक तुंच फुडार, पातकी मनशांक माफुदार. वाट सुकलेल्यांक तुंच फुडार, पातकी मनशांक माफुदार. तुंच आदार सुमया, तुंच आदार, तुंच सर्गार पावोवचें दार. तुंच आदार सुमया, तुंच आदार, तुंच सर्गार पावोवचें दार. आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया. आज कितें आमी भेटयता हांव सोमी आशिर्वादीत करता, हात येवया. भावार्थान बरवोशान आज सुमयाक उलो मारया. आज आमी आमकां मात्रिणी आमचीं कुटुंबां भेटोवया, आमच्या मोगाच्या मनशांक आमी भेटोवया. आज कोण आमच्या कुटुंबान देवातावन सुमयातावन ताच्या मोगातावन पयस आसा तांकां भेटोवया.
आज आमची कुटुंबा आमी बडीत आसना कोणी आमचे कडेन मागणे विचारला तांचे खातीर मागया. आज विविध राष्ट्रां खातीर आमी मागया. सुम्याक अधिकार आसा सगळ्या संवसाराचेर राष्ट्रांचेर हर एका फुडाऱ्यांचेर सगळ्यांक आमी समर्पण करया. आनी झुजां सगळीं आसात तसले राष्ट्र आमचोय देश मनी प्रांत कश्टोंच्या आमच्या भाव भयणींक ताचे सवय हांगासर आयिल्ले एक त्या सवा मागणी आमचे कडेन मागणे विचारलेले एकल्या कोणेंच नास जायना जावच्या कोणेंच खंतीन बेजारायत आसना जावच्या हर एकल्यांक आज सुटका सोडवण मेळचे खातीर सर खंत बेजाराय जेजूच्या नांवान पयस वचों हर एक संकश्टांत वायटांत रिणांत सवार सनास रिणा वयर रीण सलवणी वयर सलवणी थोडी बडी थोडी जायतीं जाणां कंगाल निराश दिसपोर जाल्लीं आसात. तांणी सुमयाचेर दीस घालच्याक सुमयाचें यासाक पोवन ताचें धनीपण रायपण वळखोन सुमयाताय मेटां काडच्याक सुमयाक पळोवच्याक उलो मारच्याक सुमी कृपा दिवन आनी सुमी तांकां बेसांव दिवन आशिर्वादीत करूं म्हणून आमी मागया. तुंच फावो म्हाका तुंच फावो सुमया तुंच म्हज्या वाटेक दिवो. तुंच फावो म्हाका तुंच फावो तुंच म्हजे वाटेक दिवो. तुंच फावो म्हाका तुंच फावो तुंच म्हजे वाटेक दिवो. जीव दिलोय धांव धांवन काळो बरवशाचे किरफांकोन जीव दिलोय धांव धांवन काळो बरवशाचे किरफांकोन. तुंच फावो सुमया तुंच फावो तुंच म्हजे वाटेक दिवो. तुंच फावो सुमया तुंच फावो तुंच म्हजे वाटेक दिवो. तुंच आदार सुमया तुंच आदार तुंच सरगार पावोवचें दार. तुंच आदार सुमया तुंच आदार तुंच सरगार पावोवचें दार. तुंच पुरो म्हाका तुंच पुरो तुंच म्हजो गवळी बरो. तुंच पुरो सुमया तुंच पुरो तुंच म्हजो गवळी बरो. हात बांद सुदी कर मागे हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सुमयाक आमकां समर्पण कर. बरी एक आमची मागणी त्या सवा आमची कुटुंबां आमच्या मोगाच्या मनशां एक रान कोण कश्टां संकश्टांत आसात त्या कुडलेल्या हाताच्या सुमयान बरें केलें ताणें विचारूंक ना तरी ताका ताणें बरें केलें गूण कित्याक सुमी आमकां पळयता. लुक्स एट यू तुजें बळदीपण तुजी पिडा तुजी गंत बेसराय सगळी ताका कडेन आसा. गिव एवरीथिंग टू हिम सगळें ताका दी आवडटा. तो तुका आपणवास बरें करून गूण करूं. In the name of Jesus I pray Lord bless us, heal us, deliver us, sanctify us. In your name I bind all sicknesses, every evil, every anxieties, worries, tensions, all spirits be bound that are not of your kingdom. Bind them to your feet, Jesus, right now, and that we be blessed and healed and delivered. आमकां आमची घरां आमचे जागे आमचे कुटुंबाक हर एकल्यांक जाय ते कोणा खातीर आमी मागता तांची दया कर. काकुळट कर सुमे आपट बरी कर. तुज्या नांवान आमी बरी जावं तुका महिमा जावं सुमया. तूं आमचे खातीर सदांच विनंती करताय बाबाच्या उजव्याक बसून आमचे खातीर घोळा नासतना मागताय. सुमया तुजी सर्वांची कृपा वाडय आमचे दै आमच्या घरांनी आमच्या कश्टांनी संकश्टांनी वळोवन दी. हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you Lord, praise you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आमी आज आमकां आमची त्या सवा सुमयाक आमच्या श्रेष्ठ या सखाक आमी भेटोवन दिता आसतना ताच्या मुखांतर देवाक आमी समर्पण करता आसतना विविध त्या सवा हांगासर आयिल्लीं आज आमी समर्पण करया. आमच्या मंदिरा खातीर आमी मागया. हांगासर आश्रय आसा करी एक भाव भयणी हर एक कुटुंबां सुमयान आमकां विंचल्यान ताच्या मिसवान आमकां भागीदारां केल्यान तसूं सुमे सदांच आमकां सुलोवन व्हरून ताचे कृपेन बरो म्हणून
मागता आसतना आमी विविध रिती खातीर मागया. ह्या हप्त्यांत आमकां कोंकणी विशय सुडकेची रिती आसा 22 to 26 20 आनी 3 तारीखेर ब्रेस्तरा सांजेर 6 वरां टावन 20 आनी 6 तारीख आयतारा 2 परां पर्यंत विशेष सुडकेची ह्या म्हयन्याची रितीर जावन आसा कोंकणीन. ताचे उपरांत आमकां प्रायवंतांची रितीर आसा 3 दीस 30, 31 and 1 फेब्रुवारीच्या 1 तारीखेर 30 ब्रेस्तरा सकाळीं ती सुरू जाता. ब्रेस्तार शुक्रार सुनवारा आनी सुनवारा हांगासर 1 तारीख आमकां सांज जुजेफ रेनार्ड मेड्साचें फेस्त जावन आसा. त्या दिसा ब्रदर प्रकाश आनी ताचो पंगड हांगासर येतात. देखून ह्या रितीरेक आयिल्ल्यांनी हातूंत भाग घेवयेत. आमकां एक बरो अवकाश आसा. देखून त्या रितीरे खातीर आमी मागया आनी त्या कन्वेन्शन खातीर मागया, फेस्ता खातीर मागया. ह्या म्हयन्यांत आमी 2 फेस्तां आमच्या संतांचीं आर्नोल्ड जॉन्सन, जुजेफ रेनार्ड मेड्साचें आमी आचरण करना आसा. जुबलवाचें वर्स कुरपेचें विशेष कुरपेचें आमकां सुमेज सांग जावं म्हणून सगळ्यो गरजो बडयत आसतना हांगासर आयिल्ली ते सवां वचून सांगता. जल्म दिवस आचरण करची जे जॉसलिन डिसोजा बारकूर, रिचर्ड फर्नांडीस शिरवा, 78th बर्थडे आग्नेस सिक्वेरा संतेगट्टे, 80th बर्थडे लीना डिसोजा दहीसर वेस्ट, संदीप सल्डाना शिरवा, एशली क्रास्टो कुंदापुर दुबई. Kazarchi anniversary, 60th wedding anniversary, Gregory and Agnes Montero Vicroli, 10th wedding anniversary, Sunita and Prashant D'Souza, New Zealand. Pradeek Margandhi Mkamkam Sarlan, Jason Mendonça Sampaje, Arvin Reshma Viana, Nancy Derita Marty Santegate, Ashwin Quadras for good deal of property by Joseph Dubai. प्रत्येक तसवा क्रिस्टल पिंटो आणि एलिसा अल्मावो मैंगलोर बरेबलायकी खातीर वॅरन रुहान डिमेल्लो अबुधाबी, ग्रेसी मार्सेल डिसूजा मुल्की, वेलबीइंग ऑफ रॉयस्टन, सक्सेस ऑफ IVF बाय विल्सन आणि मरीना डिमेल्लो बरेबलायकी खातीर तेरेसा कार्डोजा बेळमान. देवदीन जल्लन स्वामी उडास करता. पुलगंतल्या आत्म्या खातीर सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, जेफ्री Pereira Vicroli, Joseph Lobo Umsur, Pauline Coutinho Urva, Father Ronnie Braganza, Santanani Severin Fernandez Kinigoli, Kutman Cellular Sandangati Cecilia Di Mello Murbelle, Kutman Cellular Sandangati Valerian Lobo Bombay, Anastasia Di Suzu Mumbai, Kutman Cellular Basot, Alvin Saldana Bikan Kate, 6th death anniversary Jerome Lobo Bangalore, 7th day Mass Analin Hendricks Goregaon, birth anniversary Prasanna Saldana Nirmarga, Francis Eugene Krasa Sampaje, Felician Richard D'Souza, Kutman Salila Sanangatir Wilson and Marina Di Mello, Kutman Salangatir, Jansi Siquera Bachpe, Dr. Conrad Furtado Mumbai, William Timothy and Juliana D'Souza Bangalore, Tushens, Charles Lobo and Michael Bandu Puttur. Ete sawan suwe amchi te sawan beton sumechin besaw amazon givya. म्हजें नांव सेवरीन मॅनेजर हांव बेंदोर पिरकाजीचें आनी पयलीं ओमजोर मागीर मोगानाट म्हज्या आवयचें घर मागीर म्हज्या पुताकडे शिकोवंक आनी पुराय मागण्या मारी पादत वस्तू हाचेर शिपार कॅप्टन आतां दुबय गव्हर्मेंट काम मेळ्ळां मागीर म्हाकाय हांव पिड्यान मुस्ताल्लें पयलीं जावन मोतीक 18 वर्सां जावन म्हाका हिरारे आनी पुरा तशें सांगता दोन जास्त हांव मरता म्हूण सयत गेलें हांव बाये कडेन जसो सांगा देवान सांगलें एक कोण सोडलें तुका हांव सोडिना मागीर सायबिणा मारी पात म्हाका मस्त तिच्या पुता मारी पात म्हाका मस्त बरें आनी मस्त बेसांव म्हाका मेळ्ळ्यां देवाकार हांव टोनी पिंटो कोडयाळ जावन येयलां पडील तावन हांव म्हाका हें डिवायन मर्सी म्हाका वळख जाल्लीत कोरोना टायमार म्हाका मिसा वचूंक जायनासलें म्हजी दिश्ट हांव बरो आहलो सारको आहलो हांव बारीक जिवानी बरो आहलो कडी बरो आहलो
म्हाका 61 इयर्सा उपरांत हांवें वॉकल घालूंक सुरू केल्लें. ती ल्हानशी आश्चर्य म्हाका दिसना न्हू. उपरांत म्हाका म्हजे दोळ्याची दिश्ट ऑटोमॅटिकली गेली. अवचित हांव बरें डॉक्टर कडेन येताना डॉक्टर म्हणलो तुका हांव कांय भियेनाका, तुका हांव समा करता. आनी ताणें म्हाका ट्रिटमेंट करूंक सुरू केलें. सुरू करतना म्हजी दोळ्याची दिश्ट म्हाका येवना. 1 वर्स केलें लेजर आनी कोलें कोल्ड ट्रिटमेंट हांवें आयकूंक नासता आनी तें पिड्याचें नांव हांवें आयकुना. 1 वर्स ट्रिटमेंट केल्या उपरांत डॉक्टर म्हणटा तुका म्हाका हांवें जाता तितलें प्रयत्न केलें आनी कालें म्हळ्यार ती पिडा अमेरिकान कालें ट्रिटमेंट दिता, जर्मनीन कालें ट्रिटमेंट तेन्ना तें तुका ट्रिटमेंट हांवें केलां जाल्यार म्हाका तें जावचें ना करूंक. आनी तूं अमेरिका गेल्यार तें तुका जावचें ना, तेन्ना ट्रिटमेंट हांगा केलां. आनी ती पिडा कालें म्हळ्यार ग्लुकोमा अशें ग्लुकोमा म्हणलें वर्डच हांवें आयकून नासलें. ग्लुकोज म्हणून मात्र आयकल्लें शिवाय ग्लुकोज बिस्कीट आनी आयदर तें ग्लुकोमाची गजाल म्हाका गुर्तू नासली. मागीर म्हाका ताणें एक्सप्लेन केलें म्हाका कालें कितें म्हणून. उपरांत म्हजे एका दोळ्याची दिश्ट उणें जावन आयिल्लें. मागीर म्हणालो डॉक्टर आतां आमी ते दोळ्याक कांय करूंक जावचें ना, हांव दुसरो दोळो उरोवचे बरी आमी प्रयत्न करचे तेंच. आनी तुका मोरच्या म्हणसर तुवें दोळ्यांक तें ड्रॉप्स घालून तसाचें म्हणालें. तशें हांवें तें कंटिन्यू केलें. मागीर दुसऱ्या दोळ्याची दृश्ट तिके उणें जावन आयली. उणें जातना मागीर ते 1.5 वर्स जालें. हांवें कोण म्हणलो म्हाका हे कडेन डॉक्टर बरो आसा थंय वचूं म्हणून बलमट्टा. मागीर थंय गेलो. ताणें जाल्यार म्हाका कांय करूंक जावना. तो म्हणलो तुज्या इशेल्या दोळ्यांत ती कॅट्रेक्ट जालां आनी तुका हांव ट्रिटमेंट करता. आनी 2-3 म्हयन्या पिटी ये हांगा तुजो दोळ्याचो प्रेशर चॅक करीचे आनी तें कॅट्रेक्ट हांवें सांगलें कॅट्रेक्टाक कालें करीचे. एक म्हणलें कॅट्रेक्ट तुमी तें काडटात म्हणून गुत्ता म्हाका. कॅट्रेक्ट काडीचे आनी तशेंच करून 9 म्हयने जाताना हो म्हणटा म्हणटा शिवाय कॅट्रेक्टाची करची आलोच जाय सगलें. तुमी मागीर तें कॅट्रेक्ट काडचें जाल्यार कशें म्हण विचारलें. आनी पक्कन तुमी कॅट्रेक्ट काडल्यार इशिल्या दोळ्यांत म्हाका इल्लें दिसता. तातूंत तुमी कॅट्रेक्ट केल्यार ऑपरेशन केल्यार दोळ्यांची दिश्ट पाटयना जाल्यार म्हजी गत कली म्हण विचारलें. देखून म्हणटा तें म्हाकाय गोत्तू ना तर ऑपरेशन करचें घाल्या म्हण विचारलें. तुमकां धैर्य दिवंक जाय जाल्यार करचें घालें म्हणून हांवें डॉक्टर कोण म्हाका म्हणालें कृष्णा किशोर म्हणून एक डॉक्टर आहा भारी बरो डॉक्टर. तुमी ताचे कडेन वचा. म्हजो बोवजी म्हणालो म्हजो मिवणो म्हणालो तूं ताचे कडेन वच एक एपॉयंटमेंट काडी अशें म्हणून. हाचे पयलीं सांगिल्लें हांवें तें हें करूं ना. हांव गेलो. तो म्हाका धैर्य दिवन म्हणालो तुजें दोळ्याचें हें आमी ऑपरेशन करया कॅट्रेक्ट काडचें. हांव भियेलो डॉक्टर कडेन. तेच डॉक्टर सेम म्हणलें हांवें म्हणजे दोळे म्हाका तुमकां डिश्ट दागी ना हांव तुजें ग्लुकोमाचें कांय हें करना खाली तुजें कॅट्रेक्ट हांवें काडचें. तुजी मागीर हांव तुका लेन्स बसयता तुजे दोळ्याची डिश्ट इम्प्रूव जाता म्हणून. ताणें म्हाका धैर्य दिलें आनी हांव कांय भियेनाका तूं हांव तुका दोळ्याची दिश्ट पयल्याची बरी करता तुका बरी येतली तुका समजत येलें म्हणून. मागीर ताणें ऑपरेशन केलें. हांव दुसऱ्या दिसा म्हणालो जायत हांव रेडी आसा. मागीर म्हाका 3-4 दिसां उपरांत एका हप्त्या उपरांत ताणें म्हाका ऑपरेशन केलें. ऑपरेशन केल्या उपरांत म्हाका आतां 30% आनी एका दोळ्यान म्हाका दिसता. आनी डिवायन मर्सी विशय सांगचें जाल्यार ताच्या उपरांत हांवें तें दोळ्या दिसा म्हाका इगर्जे वचूंक जायनासलें. म्हजीं भुरगीं भायर बारीक म्हणल्यार बँगलोर काम करना आसलीं. म्हाका काल हें वर्चें जालें पुताना पोनोरीचे हे रिक्षा सांगलें जाल्यार बडी सकाळी म्हणल्यार रिक्षा येनात. सो म्हाका जावना आनी गुलकोमा टायमार त्या कोरोना टायमार म्हाका वचूंक जावनासलें. मागीर हांव डिवायन मर्सीचेर मीस पळय आयकतालो. म्हाका ताच्या उपरांत इतलें रुचलें की ताचें शर्मा आयकून आनी ती थोडी दोतोर न्हू हांवें आयकनासली. म्हाका इतून बसून इतली प्राय जाल्यार म्हाका ती कांय गोत्तू नासली. तांचे तोंड हांव समजालो आनी म्हजें जिवन पुनर्जीवन जाल्लें बरी हांव परतून बदल्लो मस्त बदल्लो. आनी हांवें चिंतलें एक पतींत हांव एक डिवायन मर्सी घेतालो आनी हांगा रिट्रीट करतलो अशें म्हणून. जाल्यार म्हाका 5-6 म्हयने जावन दुसऱ्या म्हणजे दुयेंशीर अर्जंट वचपाचें जाल्लें तशें म्हाका येवंक जावना. जाल्यार एक
टायम कडेन हांगा आयलो जाल्यार हांगा येवन म्हाका मस्त समाधान मेळ्ळा म्हज्या मतीक. Praise the Lord. Hallelujah. Argam Baba, Hoga Baba, Jai Baba, Hallelujah. Praise the Lord. म्हज्या दोळ्याक Hallelujah. दोळ्याक जाल्यार 100% म्हाका दिश्ट दितलो म्हणून. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Argam Jesu, Hallelujah. Hoglab Jesu, Jai Jesu. Hallelujah. आनी म्हज्या खातीर मागल्या तुमकां सर्वांक फादराबांक आनी फादराबाचे इतल्या पुरवायचे शर्माव इतले हे म्हाका हांगा येवन म्हजें कंप्लीट हांव चेंज जाल्लें बरें दिसता म्हाका. Praise the Lord. Hallelujah. Argam Jesu, Hoglab Jesu, Jai Jesu. हांव विल्मा बॉम्बे येता न्हू पूण म्हजें कुळार हांगा बेळमण आमकां हांगा येवंक मोनूच नातिल्लें म्हळ्यार हांव रेटडे सगळ्यांनी करता पूण म्हजी माय आसा पळय ती घर सोडून खंय वचना. तेका जबरदस्ती म्हज्या भयणीन हांगा आमकां रेटडे धाडलें. हांगा भितर येताना आमकां मोन ना. आमी रुमांत रावल्या आयतार जालो सोमारा म्हणसर आमची भलायकी बिलकूल बरी ना. मांयचे पांय इतले सुजले म्हाका अर्द्यान दूख आयली. आमी चिंतलें मंडे पाठवेचें. म्हज्या भयणीन सांगलें जाल्यार ये माय बरें ना तुका बरें ना पूण संजे म्हणसर पळय आमी संजे म्हणसर रावल्या. संजे म्हणसर रावल्या जाल्यार एडोरेशन टायमार म्हजें आनी मांयचें नांव आयलें. पाद्रापान नांव आपयलें आमचें दोगांयचें. Git number 812. वेदी भोवती आयल्या सांगात आमी जमल्या तुजी महिमा गाता सोम्या आमच्या तुका आराधन करता तुका दिन वाचता राया सर्गा सोसाच्या बोक्सने आजला पळय संतोष आमकां पाठय तूं तुजी सासाय बापा आमच्या आमी तुका पातयेता तुजेर बरवसता मोग तुजो करता बापा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूकू आमच्या श्रेष्ठी आसाकाक आमी मेळोवंक आयल्या तर आमकां आमी ह्या बलिदानांत फावो ती बरी वांटो घेवंक तयार करया. आज भगिवन विशेंत प्रधान सेवक आनी रक्त साक्षी ताचो उडासी आमी काडटा. आमचीं पातकां वळखुया सुमे लागचें एकामेका लागचें बक्षाने मागया. संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदुदार देवा हांव तुमकां भाव भयणो मुसगुणी हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बघेव सदांच हांव कुवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक हांव तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. सर पदवीदार आनी सासनीक देवा शुभ वर्तमाना खातीर कुडीचे निश्ठूर कश्ट सोसूंक आनी जैताचो मुकूट जोडूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान भगिवंत रक्त साक्षा विशेंतीचें काळीज तुज्या मोगान पेटयलें. त्याच पवित्र आत्म्याक आतां आमचेर पाठोवन तुजो बळवंत मोग आमच्या काळजांनी पेटय
आमच्या समया तुझ्या पुताचे येशू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनार. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, मेल्कीसेदेक सलेम गांवचोराय सांगतास परमोन्ना देवाचो येजाक दुस्मान रायाक पडाव करून फाटी येतल्या अब्राहमाक तो मेळोंक गेलो आनी ताचेर ताणें आशिर्वाद घालो. ताकाच ते अब्राहमान आपणा लागीं आसलेल्या सगळ्याचो दांत एक वांटो दिल्लो. मेल्कीसेदेक नांवाचो पयलो अर्थ नितीचो राय म्हूण, दुसरो अर्थ तो सालेम गांवाचो राय देखून शांतीचो राय म्हूण ताच्या बापायचो वा आवायचो वा पुर्वजांचो सयत चारित्रीक दाखलो ना. ताचो जल्म केदाळा जालो वा तो केदाळा अंतरलो हेंय आमी नेनाव. तो देवाच्या पुतावरी म्हणयेत. तो सासनाक येजाक मेल्कीसेदेका सारको आनी एक येजाक नेमाक जाला जाल्यार हो सगळो विचार आनीकी स्पश्ट जाता. हो रक्तामासाच्या नियमाक सरी जावन येजाक जाल्लो न्हय, बगार नाश करूंक जायनासलेल्या जिविताचे पदवेन येजाक जाल्लो. पवित्र पुस्तक रुजवात दिवन म्हणटा, तूं सासनाक येजाक मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाचो. देवाचें उतार हें. देवाचे बडोपकार. श्लोक. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनाक येजाक. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनाक येजाक. म्हज्या सोम्याक सर्वेस्परान सांगलें, बोस तूं म्हज्या उजव्याक, पडाव करून तुज्या वैरींक तुज्या पांयां तळा हांवें घालीसर. श्लोक. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनाक येजाक. तुज्या राजवडकेची पदवी सियोनातावन सर्वेस्परा तुका उलो दितलो म्हणून तुज्या दुस्माना वयर राजवट चलय. श्लोक. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनाक येजाक. पवित्र तळार तुका पदवी लाभलेल्या दिसा तुजी परजा संतोशान तुजे सेवेक लागतली. फांत्याच्या दोवा बरी हांव तुका जल्म दितलो. श्लोक. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनाक येजाक. सर्वेस्परान शपथ दिल्लें उतार तो बदलचो ना. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनाक येजाक. श्लोक. तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सासनाक येजाक. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगडतलो आनी लोकां मदली सर्व इतराची पिडा शिडा गुण करतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामार्का प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आकोडलेल्या हाताचो मनीस. जेजू परत्यान एक पावटी सिनेगोगांत भितर सरलेल्या वेळार थंय आकोडलेल्या हाताचो एक मनीस आसलो. तेणें साबताच्या दिसा जेजू कांय ताका बरो करीत काय म्हण पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक म्हण थोडे जण पारोत करीत आसले. जेजू आकोडलेल्याच्या हाताच्याक म्हणालो, उठ आनी मुखार ये. उपरांत थंय आसलेल्या लागीं ताणें विचारलें, आमचो कायदो साबताच्या दिसा कितें करूंक फरमायता, बरें करूंक की वायट करूंक, एक मनशाचो जीव वाटावंक वा जीव काडूंक. पूण ते वगेच रावले. तवळ रागान ताणें तांचेर आपली नदर भोंवडायली, कित्याक तांच्या काळजाच्या धारुणाये खातीर तो खंती बरीच जालो. आनी आकोडलेल्याच्या हाताच्याक तुजो हात लांब सोड म्हणालो. आनी त्या मनशान तो लांब सोडलो आनी ताचो हात सारको जालो. तितल्यार फारिजेव भायर गेले आनी हेरोदी पक्षीच्या जाणां संगी मेळोन जेजूक कसो लगाड काडचो म्हणून मतलाब करूंक लागले.
सम्या जेजू क्रिस्तचे शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान मेल्की सदेका विशयंत थोड्यो संगती आमी आयकल्यो. तो नितीसो शांतीसो राय आनी तसो जल्म केदळा कसो जालो कळीत ना ससनाक राय म्हणून. आनी तेच जेजूकू सरी केला. जेजू ताचे सारको पूण ताच्याकी उत्तम श्रेश्ठ यासाक तो जावन आसा. आमी सदां बापाच्या उजव्या कुशीक सिंहासनार बसोन आमची गती विनाती करता. आनी आज आमी आयच्या वांजलांत आयकलें आकुडलेल्या हाताच्या तो सुमयाक विसरला जाल्यार सुमी विसरना. सुमी ताका बरें करता. आज मोगाळ भवान म्हणी सुमयाचे यासाक पण आमी वळखल्यार तो श्रेश्ठ यासाक म्हणून आमचो सुमी सोडवंदार म्हणून वळखोन आनी आमकां ताचे थंय ताणें यासाक केल्यान बौतिजमान ती दोळे मिसांव यू आर ए प्रिस्ट प्रॉफेट किंग. आनी ही अस्मिताय घेवन आमी जियेतना आमी बरीं जाता. आमी जेजू थंय आमकां सुटका मेळटा, एक नवें जिवीत मेळटा. देखून आज ह्या बलिदानांत ती कृपा आमचे खातीर आनी आमी कोणा खातीर मागता तांचे खातीर मागया. आमेन. गीत नंबर C52 C52. कुंडो गोवासो हारनायल्या स्वीकार कर बापा. वायंदा कांसो हारनायल्या स्वीकार कर बापा. आमकां साज भेटयता स्वीकार कर बापा. जीवन है पावन कर दयाळ मोगाळ बापा. म्हज्या बाबीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयस बजा दवा सर्वेस्पोर म्हणून घे. सर पदवेदार आनी दयाळ बापा तुजो आशिर्वाद घालून तुका बडयलेली देणी पवित्र कर. विशेन तुज्या भक्ताचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लास जालें की ह्या मोगाच्या बळान ताणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळांचेर सैत वेलें. त्याच मोगान आमची काळजां मना पेटय म्हणून आमी तुजे लागीं अत्रे घेवन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. विशेन तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे बरी तुका साक्षी दिवच्याक आमकांय तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोळ संपूर्णयेन परजळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां संगाती आमी पृथ्वे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून
हिंदनी पवित्र कर्म मागतां जावन ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेस कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेसपरी जेवण जातसने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकनचें बगसोन मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात Bawarta so good purgatoria. जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणाचा आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवित सोनो आनी सर्वांची काल्स समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजतां आनी जेजूची कुडरगत सेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर आमकां तुज्या भुरग्यांक पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या सर मालगाड्यांस आमी उडास करता बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मरण पावल्या समेस्तांक तुजे मुखामळचो परजड पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धनभुतांनी सौर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांती आमकां वांटो दी तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास येसूतय पवित्र आत्मेच्या एकपणात सर्वोद्वेदार बापा सर्वनला आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमचो सुमी श्रेष्ठी आसाक आमची दया करता तर आमकां समर्पण कर आमचे सगळे कश्ट ते सवा सगळीं भेटोवन सुम्यांच केल्ले मागणे एका मनान काळजान आमी म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सगा सता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विज्ञान वरांतली पिडेशडेंतली कंती बेसारांतली हरी एक बांदपास बंदडेंतली आमकां राग सांबाळ आनी निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकंतांतली वाटय कित्याक स्वर्गी पदवे आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दनभतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येता रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया
देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबीनो पळयास मी जेजू क्रिस्त आमचो श्रेष्ठ आसा आमची दया करता. देवाची शिळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शिळेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. समयांत तुवें तुमची म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D7 आणि 7 D77. राखून रावला सोमिया येण्याक तुझ्या दनिया जिविताका उंड्या रूपा ती तूं मोगाळ सोमिया. तारोग जाऊन मोगान येऊन जिवीत म्हाका दिता. कुरपे जरीन भरता जिवी सुफळ करता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा विशेन तुझ्या भाग्यवान रक्त साक्षाक तुवें तुझ्या सेवेंत विश्वासी आनी कश्टा मरणान जैते वोंद केलोय. आमी सेवला त्या पवित्र जिवना वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजान घट आनी जैते वोंद कर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत नंबर F6. सोम्या हांवें तुका अर्गां दिता. तुजें नांव गाता माया मोगा नांव जियेता. सोम्या हांवें तुका अर्गां दिता. तुजें नांव गाता माया मोगा नांव जियेता. उजवाड तुजो पांखय मुजेर आता. सता वाटेन मेटा काडूं वेता. दिलाय साबार देनी तुवें म्हाका. भेटोवन दिता मुजें जीवन तुका. सोम्या हांवें तुका अर्गां दिता. तुजें नांव गाता माया मोगा नांव जियेता. मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां.
घेवन क्रुसाचे कुरवेन देवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.